पिळण वाठारांत बऱ्याच काळा उपरांत अंडरग्रावंड जमनी सकल वीज वाहिन्यो घालपात आयल्यात. तशेंच 30-40 वर्सां पयलींचे कंडक्टर्सय बदलपात आयल्यात. खांबे बदलपात आयल्यात. आदल्या ट्रान्सफॉर्मराच्यो श्रेणींत सुदारणा केल्या. वीज पुरवण जर बऱ्या तरेन सुरळीत चलूंक जाय तर ही सगळीं कामां जावप गरजेचें आसा. त्याच बरोबर ही कामां करतना लोकांक त्रास जावं येता. तांणी हो त्रास सोंसून वीज खात्याच्या कामगारांक सहकार्य करचें असो उलो आमदार जयेश साळगांवकारान लोकांक मारला. साळगांव मतदारसंघ हो उत्तर गोंयांतलो असो वाठार आसा जंय चडांत चड वाठारांत रस्ते हॉटमिक्स जाल्यात. सगळीं कामां जाल्यात. कोण तरी आमकां बदनाम करपाचो यत्न करता, पूण तांचे कडेन लक्ष ना दितना आमी सगळीं कामां पूर्ण करतले अशें उतर जयेश साळगांवकारान लोकांक दिलां. पिलेनान फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या आणि ओव्हरहेड जे केबल्स असलेले कंडक्टर्स असलेले ते 30-40 वर्सां पयलींचे कंडक्टर्स असलेले हे चेंज जाल्या. पोल्स जे मोडपाक पावलेले जावं आदले आयर्न पोल्स असलेले हे सगळे पोल्स रिप्लेस जाल्या आणि न्यू सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स जे असले पळय फ्रॉम 100 kVA ते 200 kVA अपग्रेड जाल्या. तशेंच नवीन ट्रान्सफॉर्मर ज्या जाग्यार जाय असले त्या जाग्यार नवीन ट्रान्सफॉर्मर येयल्या. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिकॉर्ड आसा ह्या एका इज द हायेस्ट हॉटमिक्स्ड एरिया इन एंटायर नॉर्थ गोवा. पीसीचो रिपोर्ट पावला. सगळे एंटायर PWD रोड्स हेंच्यांनी रिपोर्ट तयार केला की सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज डन मच हॉट मिक्सिंग compared to other areas or compared to other constituencies. This is the proof आसा हेजेर एस्टिमेट्स आसा हेजेर सगळे आमचे कडेन डॉक्युमेंटेशन आसा. तेन्ना म्हणप की तुम्ही काम करूंक ना जावं तुम्ही काम करपा खातीर फाटीं पडले इज टोटली रॉंग अँड मिसलिडिंग. आमदारान उक्तायल्ल्या भावनेक सरपंच संदीप बांदोडकरान तेंको दिला. ह्या कामाचे लोकांक त्रास जाता पूण तांणी कांयच खबर नासतना पंचायतीचेर आरोप करचो न्हय अशें तांणी मुखार सांगलां. प्रत्येक जाण उलयता कितेंय जालें पंचायतीन माथ्यार हाडून घालता. कोण उलोवंक लागलो की हे रस्ते सगळे पंचायतीन पळोवपाक जाय आसले, पंचायतीन करपाक जाय आसले, हे खणला ते पंचायतीन हाडूंक जाय आसले, हे सगळे उलयता. पंचायतीक पयशे धाडल्या, पंचायतीच्या फंडान पयशे घातले रस्ते सारके करपाक. पयल्या मनशाक नॉलेज आसपाक जाय, पयलीं नॉलेज घेवपाक जाय मनशान. बाबा हे रस्ते कोणाक लागता, हे रस्ते कोण करता, हे काम कोणें केलां, कित्याक केलां, हें सगळी पयलीं इन्क्वायरी घेवपाक जाय आनी मागीर उलोवपाक जाय. हें काम पावसा पयलीं पुराय जावंक जाय आसलें पूण जालें ना हाचो कांय लोक राजकीय फायदो घेवंक सोदतात. तांणी अशें करचें न्हय. आमी वेळोवेळ कामाचो पाठपुरवठो केला आनी संबंदीत खात्यान काम जाता त्या बेगीन काम पुराय करचें अशी मागणी उपसरपंच सोनल मालवणकर हांणी केल्या. आतां कितें जालें, मे म्हयन्या पयलींच हांगासर रोडाचें काम स्टार्ट जालें केबलींग. खरें म्हटल्यार त्या टायमार हें काम करपाचें न्हू आसलें पूण डिपार्टमेंटान तें काम हातीन घेतलें तेन्ना तेंच्यांनी तें पावसा पयलीं तें काम करपाक जाय आसलें कित्याक लोकांचे खूब हाल जाता. आनी तेच हेचो फायदो पॉलिटिकली इश्यू करपाक जाय म्हणल्यार वाड्या वयल्या लोकांनी जावं गांवांच्या थोडे जाण आसा तेंच्यांनी तेचो व्हडलो इश्यू केलो. प्लस आमी पंचायत फॉलोअप करीत आसली, लेटरां धाडीत आसा डिपार्टमेंटाक, सगळें करीत आसा आमी, पण ते कांय भितरान आसतना तेचो येदो व्हडलो इश्यू करून दवरलो तेंच्यांनी.